नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मांडवीन आता सवो कसिनो कांडाचो नवो कसिनो MV लकी 7 हाडला ग्लोबान शारजा दुबयच्यान। कसिनोचे इन्स्पेक्शन सरकारातले मंत्री आता म्हणतात सरकारान ही कोर्टान हाडला। विश्वजीत राणे आड अपात्रतायेचो हायकोर्टानूच लायतले निकाल। काँग्रेसीचे याचिकेन कोर्टाक दिसता तथ्य। राणे सभापती हंगामी सभापतीकूय नोटीस, जाप एक 4 सप्तकाचो प्राज। वेचून आयिल्ल्या सगळ्या सरपंचाचो सोपूत विधी। नवे पंच सरपंच म्हणटा सगळ्यांक बरोबर घेवन लोकांक खातीर वावुरतले, विकास करतले। पंचायत मंत्र्याक संगीत खुर्चेचो हुस्को। बुधवारा 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस। गोंयानूय सकाळसावन सरकारी पावण्यार पातंजली बाकीचे संस्था स्कुलांनी योग दिसाच्या कार्यावळीची जय्यत तयारी। हळदणा मायणावाड्यार उजो लागून घर काबार। घरची सालवार 2 सिलिंडराचो स्फोट। मडगांवां हाऊसिंग बोर्डान 3 घरांचेर पडले झाड। पेरा बाणावले, झाडान लायटीचे खांबे, गाडी काबार। आणि फुटबॉलान थर्ड अंपायराचो फिफा कॉन्फेडरेशन कपान प्रयोग। चिली कॅमरून गेमीन 2दा व्हिडिओ असिस्टंट रेफ्रीनी दिले ऑफ सायडीचे निर्णय। सवो कसिनो मांडवी न्हंयेन येवंक तयार। ग्लोब हॉटेल कंपनीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण बुधवारा गोपाळकांडाचो MV लकी 7 मांडवीन पार्क जावंक पावतलो। कसिनो खंय शारजा दुबयच्यान हाडला। हरियाणाचो आदलो मंत्री गोपाल कांडाचे मालकीची कसिनो बोट हायटीन ग्राउंड+4। मंगळारा कसिनोचे इन्स्पेक्शन जाले। बोटीचे इंजिन आनी इमर्जन्सी सुरक्षा यंत्रणा सारकी असल्यारूच परवानगी दिवपाचे थारिल्ले। मांडवीन आदीच 5 कसिनो आसात। कांडाचो सवो सरकारातले मंत्री आता म्हणटा सवो कसिनो खंय सरकारान न्ही हायकोर्टाच्या ऑर्देन हाडला। The government in the CMP has said very categorically and clear that these casinos will be shifted, whichever are existing in River Mandovi, shifted, and maybe whatever location is there, it will be moved over there. ताज्या खातीर firm policy which was not done in the past number of years will be coming through. हे करता आसतना सवो कजिनोचो येवप सरकाराचे तरी इनिशिएटिव्स खंयच्या हातूंतल्यान दिश्टी पडना. Now there are directions coming from a judiciary, from High Court. We will see as the directions come. But as far as the government of Goa is concerned, and what we have spoken to the Chief Minister, categorically we are clear that no more casinos need to be coming. Asa tot casino halopachi सुरवात जावपा जाय म्हणून की that is the mandate of what people have asked all over Goa. As far as the 6 casino is coming, म्हाका दिसना ताका सगळी परमिशन मेळ्ळ्या अशी. And for everything, if they are going to the court, then if there are certain things which are coming as directions from the court, as time comes we will see. विश्वजीत राणे आड अपात्रताय प्रकरणाचो निकाल आता हायकोर्टानूच लायतले। विश्वजीताक अपात्र थारावचो म्हूण काँग्रेसीची याचिका कोर्टान तथ्य दिशिल्ल्यान दाखल करून घेतली। विश्वजीत म्हणटा काँग्रेसीन अपात्रताय अर्ज पयली सभापती मुखार करपाचो। काँग्रेस म्हणटा विश्वजीत राजीनामो दिल्ल्यान आमदारूच ना, ताची केस सभापती आयकूंक शकना। कोर्टान राणे बरोबर सभापती आनी प्रोतेम सभापती कडच्यानूय 4 सप्तकांत जाप मागल्या। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंक अपात्र थारावचो म्हूण काँग्रेसीची याचिका हायकोर्टान तथ्य दिशिल्ल्यान मंगळारा दाखल करून घेतली। याचिकादार काँग्रेस म्हणटा ते प्रमाण विश्वजीत आमदार नाशिल्ल्यान विश्वजीताची केस आयकुपाचो अधिकार सभापतीक ना। फक्त सभापती आपल्या अपात्रता याचिकेचेर निर्णय घेवंक शकता। काँग्रेसीन अर्ज पयली सभापती कडेन व्हरपाक जाय आशिल्लो हो विश्वजीताचो आर्ग्युमेंट कोर्टान न्हयकारला। तेच प्रमाण विश्वजीतान दिल्ली एफिडेव्हिट काँग्रेसीन उपस्थित केल्ल्या मुद्द्यांक फावो तशी जाप दिवंक शकना म्हूण कोर्टान विश्वजीताक नव्यान रिप्लाय फायल करपाक संद दिल्या। तशेंच वाळपयची पोट वेंचणूक जाहीर करच्या पयलीं कोर्टाक कळोवचें म्हूण मुख्य वेंचणूक आयोगाक कोर्टान आदेश दिला। सभापती आनी प्रोतेम सभापतीन आजून आपलो रिप्लाय कोर्टाक दिवंक ना। आता कोर्टान विश्वजीत राणे बरोबर सभापती आनी प्रोतेम सभापती कडच्यानूय 4 सप्तकांत जाप मागल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।
वेचून आयिल्ल्या सगळ्या सरपंचाचो मंगळारा सोपूतविधी जालो। सगळ्यांक बरोबर घेऊन विकास करतले, लोकां खातीर वावुरतले म्हूण दर एकलो सरपंच, उपसरपंच आनी नवे पंच उलोवन दाखयतात जाल्यार पंचायत मंत्र्याक अविश्वास थारावाचो हुस्को। पंचायतींनी संगीत खुर्चेचो खेळ नाका म्हूण पंचायत मंत्र्यान पयलेच दिसा उलो मारलो। मंगळारा सरपंचांचो सोपूतविधी जालो आनी 175 पंचायती कामाक लागल्यो। नव्या सरपंचांनी बऱ्यो सुचोवण्यो आसल्यार सांगच्यो, मात पंचायतींनी म्युजिकल चेअर्स कोताक पडची ना म्हूण पंचायत मंत्र्यान नव्या पंचायतींक सांगला। सरपंचीस, पंचीस, if you have any grievance, any problem, you are free directly म्हाका सुद्धा मेळपाक with good suggestion. Even पंचायती राज ऍक्ट तुमकां दिसता उमके कडेन मातशे चेंजीस जावपाक जाय। उमके कडेन आमकां हिंगा एक संदी मेळना कितें फावो तें करपाक, चेंज जावपाक जाय, करपाक जाय। दुसरें लिमणे स्वातर एकूच सांगपाक सोदता, आय डोंट लायक म्युजिकल चेअर्स एज फार एज पंचायत्स आर कन्सर्न। थोडे कडेन हांवें पयलां 6 म्हयने चेंज करपाक सोदता, एक वर्स चेंज करपाक सोदता, हें जावपाक जायना। I can understand some half term. I can understand after 2 years somebody wants to make the way for somebody, it is permissible. But every 6 months this will not be permitted. If necessary, I am going to amend the Panchayati Raj Act. I want stability in the Panchayat. Ultimately, what are we all elected for? To work for the people. लोकां बरेपण करपाक। सरपंचांनी गांव कोयरमुख करपाक वावुरचे म्हूण कुट्टाचे आमदार एलिनान उलो मारला। Waiting the sarpanchas of all the villages, I would say, in Goa is the task of handling the waste, the garbage that is strewn along the streets of the villages. I think there was a time when Goa was practically garbage free. We never saw garbage along the roads of the villages of Goa. Today it is a sad sight, and I know that the new panchayat bodies that have been elected are going to take up this task as a challenge. सावड्डेच्यो 7 पंचायती आमदार दीपक पावसकाराच्यो। Special thanks to all the पंच member who have supported me today. तशेंच सावड्डेचे ग्रामस्थ ज्यांच्यानी म्हाका बरे हेणी एक विश्वासान ह्या सरपंच पदाची जी खुर्ची म्हाजे कडेन दिल्या ताचो हांव विश्वास दवरपाचो प्रयत्न करतलो। भरपूरशी डेव्हलपमेंट जी सावड्ड्यान आज पर्यंत जाली ना ती ह्या 5 वर्सां भितर म्हाज्या टेन्युअरा भितर कंप्लीट करपाचो हांव प्रयत्न करतलो। तशेंच जी म्हाका ही संदी दिल्या लोकांनी आपली सेवा करपाची ती परिपूर्ण करतलो अशें दिसता। आनी जी खुर्चेक जो कितें रिस्पेक्ट आनी जो मान आसा तो सांबाळून हांव लोकांची कामां करतलो, इतलेंच सांगपाचें। ह्या काले पंचायतीचो सरपंच जाता म्हाका खरें म्हणल्यार खूब आनंद जाता, कारण आमच्या अपेक्षे प्रमाणे हांवें पयलीं म्हटलें की 7 पंच अपेक्षे प्रमाणे निवडून आयले आनी हांव सगळे 6 पंचाचे उपकारी आसा, कारण तुमी एक मतान सगळ्यांनी म्हणून म्हाका ह्या काले पंचायतीचो सरपंच केलो म्हणून हांव तेंचे उपकारी आसा। आनी हांव सरपंच ह्या नात्यान 7 वार्डात सगळे समान न्याय दितलो हें हांव तुमकां सांगूंक सोदता, सगळ्या ग्रामस्थांकूय सांगता। कारण जेन्ना विकास करतलो तेन्ना मेजरशें 2-4 गोष्टी आमचे कडेन सातत्यान आमी आमदारा कडेन मांडलेल्यो आसा। फॉर एग्जाम्पल म्हटल्यार आमचो ओव्हरब्रीज, ग्रावंड, हेल्थ सेंटर अशी कित्येक अशी मोठी प्रोजेक्ट आसा। हांवें म्हटलां की आमी आमच्या पंचायता कडेन उलयलाय बी हांव, कारण फुडली मिटिंगेक आमी प्रपोजल घालून नेक्स्ट विकाक आमी फायनलायजेशन करपाची आमची तयारी आसा। हांव जेन्ना डेव्हलपमेंट करतलो तेन्ना हांव म्हणजे पंच मागेलो वो तो पंच मागेलो तो केन्नाच तुजो भाव म्हणटा करचो ना। हांव सगळ्यांक एक एश्युरन्स दिता की समान सगळ्यांक न्याय दिवन ह्या काले पंचायतीचो डेव्हलपमेंट करपाक हांव प्रयत्न करतलो। सगळ्या सावड्डे मतदारसंघात ग्रामस्थ सगळे हांगसर जमले आनी आज ह्या पंचायतीची 2017 ही जी स्थापना आसा आज सगळ्या पंच वांगड्यांनी एकठांय जावन संदीप म्हाजो भाव ताका सरपंच हो मान दिल्ले बद्दल सगळ्या पंच वांगड्यांचे नवी पंच वांगड्यांचे हांव अभिनंदन करता। ह्या वाठाराक तशे खुबशे विशय आसा। आमी पयलो विशय घेतलो म्हणटा ट्रकाचो रेट वाडोवपाचो, तो आमी हेज्या आतां येणाऱ्या सिजनाक जो चालू सिजन आसा तेन्ना आमी सगळ्या मायनोनऱ्या कडेन आनी मुख्यमंत्र्याक तशें निवेदन केल्लें आहा। हो जो सावड्डे मतदारसंघाचो जो ट्रकाचो विशय आसा तेजो रेट वाडोवन दिवचो। जे कामगाराक कामांतल्यान काडलेले आसा तांकां परतो रेगुलर करपाचे, हे जेटी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी आसा ती बंद करून तांकां रेगुलर करपाचे। प्रत्येक कामगारांचो विशय आमी हाती घेतले आनी ट्रकवाल्यांचो विशय पयलीं हाती घेतले। सगळ्या पंच वांगड्यांनी
माझे सरपंच नेमणुकाचो आज एक संधी दिली आणि 7 पंचायती माझे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच आज नेमणूक जाल्ली आसा. त्याच बद्दल 7 पंचायतीचे हांव परतून एकदा अभिनंदन करता आणि सावड्डे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांचे अभिनंदन करता, कित्याक त्यांनी ह्या फावटी जे पंच निवडून काढल्या ते बरे आणि बरे विचाराचे आणि त्यांची फाटले हेतून बरी कामां केल्ली आसा म्हणून तांकां ह्या सावड्डेच्या 7 पंचायतीन कौल दिल्लो आसा. आणि हो कौल फुकट वचपाक हांव कसोच दिवचो ना. हे 5 वर्साच्या कालावधीक सगळी जी कामां आसा ती पूर्ण जातली. सध्या 175 पंचायती जाग्यार पडल्यो. रिझर्वेशनाचे कुपुसांव जाल्ल्यान उरल्यात 11. तांची वेंचणूक 1 जुलयाक, रिजल्ट 2 तारखेर. संगीत खुर्चेचो खेळ नाका म्हूण पंचायत मंत्री सांगता थंय आसा. सरपंचाची वेंचणूक जावन दुसरे दिसाच ओल्ड गोवा पंचायतीच्या 5 पंचांनी सरपंच निळकंठ भोमकारा आड अविश्वास थाराव घालो. तुळशीदास कवळेकार, विश्वास कुर्टीकार, अर्चिता पैंगीणकार, जेनिता मडकयकार आणि प्रज्ञा फट्टे 5 जाणांनी मेळून सरपंचाक एका दिसानूच वडयलो. सरपंचाचे इलेक्शन खंय परत शेनवारा 24 तारखेर दवरला. सरपंचाचे वेंचणुकेत थंयचो आमदार मंत्री मेतेर जाता म्हूण ओल्ड गोवा कालूच बोवाळ जाल्लो. मडकयकर पॅनलान निळकंठ भोमकार पॅनलाक उडोवंक कालसावन यत्न सुरू केल्ले. सरपंचाचे इलेक्शन रद्द करात म्हूण मडकयकार कालसावनूच मागतालो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.